नमस्कारो. हांव मेघा मिलिंद शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलंतू प्रसार जावचे यशस्विनी कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. आयचे आमगेल कार्यक्रमा सोयरी हांगेल नांव श्रीमती मुंडाशी श्वेता सुधा पै. माय तुमकां आमगे कार्यक्रम हांव स्वागत करता. श्रीमती मुंडाशी श्वेता सुधा पै हांनी आत्ता अशे उडपांतू हांकां सांदकोनू बरोचे आसक्ती आसा. तशी वाडीक जातारी सुदा तरंगा फुडले प्रजामत मंगळ कर्मवीर अशी कन्नडाचे पुरा बुक्कारी आर्टिकल काणी बरोचे सूर केली ती. हांनी सरस्वती प्रभा कोडियाल खब्बर हांतू पुरा आर्टिकल बरयला. सुमार 15 कडेन हरिकत बरे केल्लेलें आसा. GSB महिळा मंडली उडुपी हांतू उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी जावन काम केला. श्री लक्ष्मी व्यंकटेश महिळा कलारंग म्हणचे नाटक मंडलींतू नाटक बरोचे अभिनय करचे तशीची डायरेक्शन करताची. हरिकते केल्लेल कडेन नाटक केल्लेल कडेन पुरा हांकां सन्मान वर केला. उडुपी चॅनल मुक्ता चॅनलांत वर हांनी भागी जाल्लेले आसा. मागीर तुमगेले नांवांतू मुंडाशी श्वेता सुधा पै. हे मुंडाशी म्हणल्यार गांवा नांव की कसं नाही कसं गोत असं ते मिगेले बामणागरचेले ते एक फॅमिली जपून आयिल्लें नांव. कित्याक म्हळ्यार मिगेल बामणाल आज्जकी पिज्जकी कोणकी एकलो व्यार करता आशिल्लो. ताण व्यार करतना फुडें केलो गोत आसा आमचे गेले मुंडास बांदता आशिल्ली आनी ते गांधी टोपी म्हण घालून घेता आशिल्ली. जाल्यार हांनी मुंडास व्हड मुंडास बांदून घेता आशिल्ली की तशी जावन दुसरे लोकांक तांगेलें नांव गोतनाशी मुंडासी अंगडी म्हण ते मुंडासू आशिल्ले मुंडाशी जाल्ले. ते आमकां तलांतर दाखोवन आमगेले फॅमिलीक आयले. तुमकां सांदकोनू बरोचे एक मस्त आसक्ती आसा म्हूण हांव आयकल्या. हे आसक्ती खंय तुकोनू सूर जाला? म्हळ्यार मिगेल गांवस आसतना मिगेले म्हाका आमी दोनी चेडूं मिगेले आनु कडेकारचे वैकुंठ शेणै म्हणू अम्मा श्रीमती शेणै म्हणू. तांणी मिगेल मस्त एक दैव भक्तू मात्र न्ही हे इन्स्ट्रुमेंट न्ही आसता न्हू तबला हार्मोनी ते फुडें केला. आमगेले गांव बरी हळ्ळी उडपा देखून सुमार दूर आसा. ते हळ्ळी आशिल्ले ते कसं एक अरेंजमेंट ना एक सवलत बी नाशिल्ले. हे कोळस आसपाळे प्लास्टिकाको आनी एल्युमिनियम कोळस उमती घाल न्हू तबले शब्द दिवत तशी मारत आशिल्लो. आनी मस्त स्वामीनी खंय सही आसा ते थंय पुरो आमकां आपोवन व्हरता आशिल्लो चातुर्मासा वेळार. आनी म्हळ्यार तितली देवा भक्ती आशिल्ले घरांतू तशी पुजा पुरो आशिल्ले. भजन पुरखाची चेडूं आनी 7 जेल्ले येवन घेवन भजन देवाक उडा बसका. कितले तुका एग्जाम असो फायनल एग्जाम असो कसं आसले रे आमी भजन चुकचे नाशिल्ले. तशी जावन अन्ना निमित्त आमकां एक दैव भक्ती येयली. ती मिगेल अम्मा मस्त विरुद्ध तिका म्हळ्यार देव म्हळ्यार तिन पांयांनी पडचे ना देव म्हळ्यार तिका इंट्रस्ट ना जाल्यार तिका वज्जूच्यान जोर पिशे आशिल्ले. कसं एक सान कुडक पेपर म्हळ्यार ते वाजून बसता. व्हड कादंबरी फुडें आमकां हॉटेल आशिल्लें आतां 100 वर्सां फुडें आतां पुरो रस्ते गेला ते तिणें आमी फूड हॉटेलाक कशी म्हळ्यार आमी घरचें न करचें आशिल्लें. क्लिनिंगा मात्र आमी दुसरें सांगचें. भितर वसरी गिसरी पुरो आमी गेला अम्मान पळोवन घेवचें आशिल्लें. तेन्ना ते पोळ काडतना सो कसं न्ही तेला काण करतना तिगेलें आतां एक कादंबरी सुनू आसता आशिल्लें. ते करेक्ट टायमाक ते पोळ कशी शिजला ती त्या कादंबरी देखून भायर येता आशिल्ली. ते पोळ काडून मागीर रोपा आसतना तूं मगन जाता आशिल्ली. आतां तिका 82 वर्सां श्रीमती शेणै म्हणून ती आतां वज्जूच्याची केमाक्षी जाल्ले म्हळ्यार आळशी म्हळ्यार TV न्हय फुल्ल धारावाही पळोवचे. एक धारावाही आशिल्लो आनी एक धारावाहीक आमकां जाल्यार कन्फ्यूज जाता तिका जायना. ती करेक्ट काणी तिका कान आयकना जाल्यार काणी करेक्ट सांगता समस म्हळ्यार ते कन्फ्यूज जायना कशी म्हण आमी पळयलें. हांव धारावाहिनी पळोवची ना जाल्यार ती पळयले रे तिका एक तेच तो आनेकंत असली रे ती कन्फ्यूज जायना. तागेलें नांव सांगता आनेकलें नांव सांगता. सो तिगेल निमित्त ते रक्तगत जावन आनी आमकां एक हॉटेल आशिल्लें म्हणपाक तेन्ना ते खाण आनी बंचेक पेपर हाडटा आशिल्ली. पेपरा वयर केलिपान दवरून खाण बांदून दिवचें. तशें आमकां मस्त कागद जेवका आशिल्लें न्हय. गांवांत खंयची पेपर आसा खंयची बूक प्रजामत तरंग आशिल्ली की ना केवढं आसना सुदा कर्मवीर मागीर प्रजावाणी उदयवाणी प्रती एक आमी हाडटा आशिल्लें. हाडून आमी घरच्यान पुरो जाणांक वाजूका ते एक वार आमी वाजूका. मागीर आमगेले सास्तानांत रस्त्यार हालतना पेलतना पुरो आमची गेले आशिल्ले. तांकां पुरो वजूचे दिवन लास्टाक ते आमी खाण बांदून दिवचे आशिल्ले. ते वजून
आमकां ते बरोच रिती रायलिकी म्हण मिगेल माना आता सास्तान म्हणून सांगली ते हय. खंय येवचे ते ते उडपा दोकून मुखारी चेंपी आसना चेंपेनी चेंपी लागीची तिके मागशी म्हळ्यार आमगेले हांगा देवस्थानांनी कसं नाशिन फुडें आमी कसं जाल्यार चेंपीक वच्चे स्वाम्यान आयल्यार चेंपीन तूं बशे ते 10 पेंटा देवस्थान म्हणटा तशी चेंपी लागीं जाता उडपी दोकून दूर ब्रह्मावारा दांटून वच्चे आस आता वाडीक जाल्या नंतर तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ सौलभ्य मेळनास का म्हणल्यार हे बरोचे ना पेटोचे ना खंय म्हूण दिसता की हां खंडीत कित्याक म्हळ्यार आमकां ते हळ्ळी जेवचे वचून आमी बरोवचे एक 4 जणांनी वचोवचे आनी पिंजून उडोवचे म्हण आमकां ते पेपरार घालका ते कशी घालका ते कसं आमकां कळत नाशिल्लें ಹೊರಡಿನ ಜೊತೆರಿ ಮನೆ ಆಮೆ 1 ವರ್ಷ ಆಮೆಗೆಲ್ಲ ಬಯಲೊಟ್ಟು ವಶಿನಿಂಚೆ ಆಮಿ ತಂಗೆಲ್ ಚೂಡು ಪುರ ಸ್ಕೂಲ್ आवरतात नवे तेच आमकां ते वज्जिताना तांणी सांगिल्लें एक विशय सांगताना हो बरो का म्हण जालें ते उडपान चिके लायक सौलभ्यस तांणी सांगलें तूं पेपरार घाली म्हणून तशी म्हाका पेपरार घालचें थंय देखून आमी स्टार्ट केलें तुम्ही मस्त पुरा आर्टिकल बरयला हे आर्टिकल खंयचे विशयारी म्हळ्यार काणिकी ना खंयचे एक विशयारी तशी कसं आर्टिकल बरयत आशिल्ली ना म्हाका ते मिगेल परिसर कशें आसा तशें हांव ते घेवन वचें म्हणलें न्हय बायल धुव ती 3 क्लास की 4 क्लास आशिल्ली रूप म्हण तिगेलें नांव ती एक पाटी क्लास दोकून येतना रडता आयलें म्हाका कसो म्हणून कळ्ळें कसले रडता म्हणून ना म्हाका क्लासान तूं टीचर परा रूपनिगे ಗಾಳಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ म्हण सांगता ती म्हणून म्हळ्यार तिका ते अर्थ जायनी वारेक कसने ना रूपने म्हणून तांणी सांगिल्लें हिंडलेकला हिक्क वारे ना म्हणून तशी अर्थ कोन्न घेतले तेंचे हांव बरयिल्लें तरंगारी ತುಂತುರೂರಿ ते बरोवन सकरक भारी खुशी ते पेपरार येयलें म्हळ्यार एक खुशी न्हय तशी ताका एक म्हाका 25 रुपया मेळ्ळेली ते चेल्लेक दिला हांवें ते एक नमुने आशी आमकां कितलो दुड्ड आसली रे ते आमी बरयिल्लें न्हय म्हण आमकां एक आशी तशें नंतर हांव तुषारा बरयलें तुषार पुस्तकेत मणिपाला दोकून तांतू बरयलें तांतू कशें म्हळ्यार म्हाका कॉलेजा वतना SLC ती मातशें कश्ट आशिल्लें म्हळ्यार मुखार वच्ची कशी म्हणून फीज आनी बांदच्याक तेन्ना आमकां बंबईचे क्लायंपै म्हण फर्थ इंडिया स्टील कंपनीचो खाली पेपरार एड्रेस येयले तेगेले ते बरोवन गेले फुडलें म्हाका ताणें BA जेवचे ते फुल्ल तेगेले शिकवणे खर्च दिला तशें जेवन तेगेले विशयान हांव बरयलें ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು म्हणून म्हळ्यार आमी आसल्यार आमी कसं जाल्यार साधन करीत ते हांव सोडलें जाल्यार म्हगेलें एज्युकेशन वता आशिल्लें ताका बरोवचें हाका बरोवचें म्हण तशें जेवन संसकट विशय बरोवचे वातावरणांत कशें जाता आतां आमकां उदक ना जाल्यार ताजे बगे फायट करचें जेन्ना तवाणी 2 घंटे तांतू पुरो बरोवचें अशी ते म्हगेलें कंटिन्यू जाता म्हळ्यार ही विशय पळोवन तुमी पळोवन आतां हांव मनी उरलें गेलें नेक्स्ट हांव बरोवचें पुरो अशें जालें मेघ चंद करून करता संसकट विशय बरोवचें ते जेन्ना वाजोवचें खूश जाल्यार जालें तशें आता इतल्या पुरा आर्टिकलान तुमकां मस्त प्रिय जावन आशिल्लें खंयचे आसा प्रति एक प्रियाचे तूं म्हळ्यार ते पन्वार म्हण एक पुस्तक येता मणिपाला दोकून पुढे पंचकदाय म्हण आशिल्लें BV बाळीक मामलें ते आतां पन्वार म्हणून नांव चेंज जालां तूं सांग न्ही तांतू हांव प्रति म्हयन्यान तूं बरयता आतां लेटेस्ट हांव म्हगेलें हुबळी वळें म्हण एक नाटक बरयलें आसा तें येता आसा तो म्हाका प्रति म्हयन्यान तूं घालता तशें तांतू पुरो म्हाका इश्टचें आनी नाटकांतू बरें तुमी मस्त मुखार आसात ते बरें बरोवचे तुमी अभिनय करचे हे कशी सूर जालें ते कशें म्हळ्यार हांव म्हणलें तुका फस्ट आमकां देवस्थान ना सास्तानांत एक देवस्थान म्हणा चेंपी वचका थंय वतना आमकां सुमार दूर जाता ते बसार वच्चे आमी ते आमचे गेले पुरो चिल्यो एक प्रायाची 1-2 वर्साच्या ओडुणाची आमी वट करून वच्चे ते शारदोत्सव ಒಳಸಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ पुरो जाता नाटक संसकट जाताना आमकां एक आशी वचे आमगेले गांवांत ना नवे म्हण येताना आमकां रात जाता आशिल्लें 12-12:30 ते करंट ना एक गुंडोमी म्हण एक गांव आसा ते फुल्ल करंट नाशिल्लें तेन्ना भूत प्रेत म्हण भिवोवचे आनी एक अज्जी आशिल्ली आमगेलो वाटो ती कोसून पटोवन घेवचे तिका एक पाटी फोंडावरके पडयला आमी भिवून वचून तशें आनी म्हणचे आनी फाय आना ते आमी म्हण ओपास 7 घंटे ओपास स्टार्ट वचावे म्हण तशें हांगा उडपा दोकून लक्ष्मी वेंकटेश नाटक सभा म्हण एक येता ते श्रीयुत KR पैन चलोवन घेवन वरचें आशिल्लें ते चेंपीक केन्ना येता तेंगेलें प्रति वर्स एक नाटक जाता आशिल्लें फुडें केलां म्हण की अशें खुर्चेर आनी बशिना चेडवान तोगू बशेर स्टेज वयर आसता गड वयर कोण पळोवचें असो सकट पळयता थंय बसून पळयलें हांव एक दीस सुद्दां ते एक आर्टिस्ट जाता एक तेंच मंडळ हांव मुखार घेवन वता म्हण हांव लेखिल्लें नाशिल्लें सान आशिल्लें हांव 4-5 क्लासाचें कडेन हल्लीक जाता म्हाका तांगेले गुरू जालो ताणें घेतले तेन्ना आमी पुरा टॉपाक मस्त
मस्त ते रंगभूमीಗೋस्कर मस्त कष्ट भोगला. धर्मनचे परत घेऊन तो नाटक करत आशिल्लो. कडेच वता वता तांकां हॉर्डीक गेले, तांकां जॉब जाले, तांकां दूर गेले, मागीर हो चेडूआ घेवन करत आशिल्लो. म्हळ्यार रंगभूमीर तितलें पिशी ताका मस्त साधन केलां ताणें KR पै म्हणून. कडेरी कोणी मेळ्ळी, कडे बेलमनशाक घेवन कोरूं सुरू केलें. मागीर एज जालें, अनारोग्य जालें. तेन्ना हांव लेखलें हें मंडली पडून हेजें सुमार हांव सेरून एक पयलीं 10 वर्स जालें आमगेलें मंडल जेवन. हागेल पडचें ना जे रंगभूमी एक खंयचे एक संस्थेचो मानचे भारी कश्ट पडोचें एक निमिश पुरो कुंभारनेगे वर्ष दोण्णेगे निमिश म्हणटा ते पडूनच जे म्हणचे कारणान तें हांव घेतलें मंडली. आमकां चेन्नईन तापयलें नाटकाक CJ नायक म्हणून तेका SGS सभाचो तो सेक्रेटरी जावन आशिल्लो. ताणें आमकां पयलें. आमी तेन्ना वतान पुरो बायल मनशां आमकां दल मनशां कोणालें बंद नाशिल्लें. ताका ताण म्हणलें तुमी नाटक सभा म्हणल्यार चड जावन दल मनशान दवरचें, तुमगेलें नांव थोडें चेंज करया म्हण ताणें तमिळाचें कशें दिलें ना आमकां. ताका मुखार जाल्यार आमकां तें नांव जेवका तमिळ आमगेलें कर्नाटका जायना म्हण हांव तें महिळा कलारंगा म्हण हांवें दवरलें नांव. तद नंतर 11 वर्सां चलता असं आमगेलें तशें नाटक ते लक्ष्मी ವೆಂಕಟೇಶ महिळा कलारंगा. ताण ಬಹುಶಃ 30-40 वर्स तकून तागेलें चलोन येता असं. तागेलें आर्टिस्ट ताणें आमकां केलेलें तें आमी मुखार समजून रावता तोंडून व्हरता असो तितलेंच. आता एक नाटक बरोवका म्हणल्यार ताका एक विशय जेवका. ते विशय तुमकां नाटका विशयार कशी मेळटा? तें म्हळ्यार फस्ट आमी दुसरें नाटक घेता आशिल्लीं म्हळ्यार मुंडाशी देवदास पै म्हणून येस आमगेल्या फॅमिलीचो. तो फुल्ल नाटकांनी बरयता. आमकां लक्ष्मी व्यंकटेश देवस्थान उडपांतो GSB युवका मंडळाची प्रति वर्स एक वेदीक दिता. ती कलाविदा जेवका दितील वेदीक आनी कसले नाका तांकां वेदीक कसं म्हणून तांणी साधन करता ती. तागेलें नाटक पुरो आमी खेळून जाला. मुखार आमी करता म्हणटना आमकां नाटक मेळना आशिल्लें. कोणालें नाटक हाडलें तांकां गौरवधना दिवका अशें आशिल्लें. आमकां नाटक करतले मस्त दुड्ड नेमगुचें जायना आशिल्लें. सो हांव बेसून आलोचन केलें हांवें बरयल्यार कशी म्हणून घेवन ताका समजावन म्हगेलो भाव एकलो भाव म्हाका सिंडिकेट बँक सिनियर मॅनेजर जावन आशिल्लो. ताका 54 वर्स जाताना म्हगेल्या ल्हान 6 वर्स जालेलें. ते अस्थी काशी व्हरका म्हण ताणें दवरलेलें आशिल्लें. ते व्हरूच जाय न्ही म्हण गोकर्ण आपण व्हरून घालया म्हण तो गोकर्ण व्हरून तें घाललें. अन्नाल काम पुरो केलां. राती आयलां अशी आमी अम्माल्यांनी उलवून बसला थंय हार्ट अटॅक जालें. 54 वर्स ड्युटीर आशिल्लो. ताका 2 चेडूं. ते शॉक अम्माक. आतां एक मनशाक तांगेले चेडूं मरतना ताका एक शॉक आसता न्हय हांव सूक जाल्यार हेर दीस तें डेड बॉडी हाडटना सुमार लोक पळोवचें न्ही. हांव म्हणचें संताप सांगू वता ती एक समाधान सांगा न्हय ना ते म्हणटार अम्मा लेद्राक ताण मरचे बदला तूं पुणी मरून आशिल्लें अशी म्हणटना तांकां तें उलयल्यार तुजें की ना की म्हाका गोतना जाल्यार आमकां तें आयकतालें मस्त फील जालें. ते बग्गे हांव नाटक बरयलां. लास्ट तांकां एक नीती सांगलां हांवें तुमी संताप सांगू वचना जाल्यार कोणीय रडा ती तूं ये न्ही म्हूण गेल्लीच तांकां एक समाधान सांगा असं उतर उरलो नाका ती म्हण एक समाजाक हांव एक तांतू संदेश दिला. हुबळी हळेमा म्हूण ते हळेमान बगील कश्ट तिने सांगून घेवचें असं लास्टाक तशी मस्त लायक विषय वय म्हळ्यार आमी सांगल्यार जना खुशी जेवका ते उडगसपणी जावं तें वताना अशी म्हणून म्हणटार तांकां दिसता वय न्हय हांव चेडान मरचे बदला हांव मेले जायत म्हूण ऑलरेडी तांकां गोत आसता जाल्यार हांणी वापस सांगता म्हणटा ते कसं एक नमुने फील जाता ते हांवें तशें करूं नाका ती म्हणून एक संदेश दिला. तें हुबळी हळेमा म्हणून. आनी एक पापा पद्दू म्हळ्यार तो एकलो श्रीमंत तो ताका एक फ्रेंड ताका काम नाशी येताना हांवें ताका काम दिवचें आंगडीक तशी हाका वर्डी जाता हागेल बायल मरतना ताका स्मरण शक्ती वता जाल्यार तो फ्रेंड हाका मोस करना म्हळ्यार म्हाका ताणें एक सहाय केला म्हाका नातिलूण हांवें दिलना म्हूण सांगचे विशयान तो मोस करनाशी लास्ट पसून ताका पळयता ताका एक चेडूं आसता हांगेले चेडूसे पळयत तो तांकां चेडूं वरकें नाका म्हणून तांणी हें डिसायड करता ती हेच चेडा होड करता ती चेल्ली मात्र बापूस व्हड गोत नाशी मस्त कामाची म्हण लेखता तो पापा मस्त कश्ट दिता ती जाल्यार ताका तिका मना गोत ना बापूस म्हणून लास्टाक कळटा तेन्ना एक संदेश दिवचे कोणाक मोस करूं नाका ते आमी चांग केल्यार आमकां चांग जाता असो एक संदेशाचेर पाप पद्दू म्हण 2 नाटक हांव बरयलां. तशी हांगा कोंकणी अकादमी देखून एक बूक व्हेलेलें तांतू बंटवाळ अनंत कामत म्हूण बरयलें ताणें नांकुटा लग्न म्हण आशिल्लें तांतू 3-4 पात्र मूक म्हळ्यार तसो न्ही तांकां उलोवचें ना तांकां एक डायलॉग दिवन हांवें नांकुटाल नेल पॉलिश म्हूण केलें
म्हळ्यार नांगकुट आनी ताका नाईल पॉलिश म्हळ्यार ती लवर तो नांगकुट बरी बेद्दा तीच हुशार जावन तसं कडे एक नाटक बरयलेलें आसा. आणि तुम्ही अभिनय बरे केलेले असं नाटकांत हान तो तुमकां मस्त एक गुर्तू मेळ्ळेले मस्त तुमगे हिट्ट जालें खंयचे एक पार्ट पुराय म्हळ्यार लोक आमगेले उडपा लोक न्हू मस्त एनकरेज करता. म्हळ्यार कितलेय रातीक आमगेलें नाटक सुरू जावं किक्किरे गो म्हणटा पळय तशी बसता ती मात्र न्ही नाटक जातर येवन फाटी मारचे सेकंड दिवचे तुगेलें तें चूक जालां हें चूक जालां प्रती एक करता न्ही तशी जावन आमकां एक बल म्हणटा पळय तशी जाला. तंतू मुंडाशी देवदास पैन बरयले एक सुंदर मयेल सून म्हणून तंतू म्हाका प्रिन्सिपल पार्ट रांदपाचो तें म्हाका मस्त इश्ट म्हळ्यार मस्त हिट्ट जालेलें नाटक तें आमी चेन्नई वरके तेंचे खेळना शिरवांत खेळना सुमार कडेन खेळ्ळी आमी नाटकां तें म्हाका मस्त इश्ट. आनी हुबळी होळेमा तिगेले म्हळ्यार पिशी तिका तूं आनी कोणी जाल्यार पिशी जाता अशें न्ही तूं आनी गट्टी आसा म्हणून लोकांक सांगचें आसा तिका ताका ती पिशे रोवपाक घेता बदां समज ती पिशे रोवपा अर्द चुडीदार अर्द कापड न्हेसोवन तें म्हाका पात्र मस्त इश्ट जालें. आणि एक नाटक बरोवचें ना ते आर्टिस्टाक वट्ट करचें तांकां एक प्रॅक्टीस करचें म्हणून मस्त एक श्रम आसा. तशें तुमी कितले दिवस ना म्हयने घेताचे एक नाटक बरोवन ते एक कंप्लीट एक ऑडियन्साक तलपुका म्हणटना ते म्हळ्यार नाटक बरयता हांव एक वर्स एक नाटक जालें न्ही नॅक्स्ट सुरू करता बरोवचें आनी एक वर्साक समज येता म्हळ्यार तें परत सम करूंक आनी सुरे रफ बरोवन घालचें मागीर वट्ट जॉयंट करून ताका हें करचें आनी तूं प्रॅक्टीस म्हणलें हें एक मात नाटकान भारी कश्ट म्हळ्यार आमी पुरो बायल मनशां तांगेलें काम जेवका तांगेलें आनी एक 4 कॉलेजा चेडूं आसा ती तांगेलें एग्जाम पळोवका म्हणटना पयर आमी पापा पद्दू खेळलेलें मात्र पयर नवरात्रीन तो खाली 8 दीस प्रॅक्टीस उरके जायनी आमगेलें म्हळ्यार आमी फुडें देखून आमकां गोतच न्हय कशें करता कसं न्हय म्हणून तशी आमकां तितली कश्ट जायना एक 15 दीस आसतना मेळ्ळ्यार आमकां पुरो जाता. म्हळ्यार आर्टिस्ट पुरो मेळटाच की एक मेळटाची जाल्यार प्रॅक्टीस येवचें तांकां कश्ट जाता म्हूण हांव तें जेरोक्स करून तांकां दिवचें तांणी घरा बायपट घालून शेनवार आयतार आमी प्रॅक्टीस करचें. ते प्रॅक्टीस आमगेले देवस्थाना केलो पटे फंक्शन आनी असलें जायना म्हण लागी पद्मावती म्हण एक आसा ते महेश शेणै म्हण तेगेले निमगेले तो स्टेजीनी दिता म्हणली मू तुका उडपाचें मस्त एनकरेजर तें एक हांव हांगा स्मरण करूंक आशा भोगता. म्हळ्यार आशिल्ले आर्टिस्ट घेताच की ना नवे नवे कोणे तुमी सोदून घेता केलो जनाक आश आसता स्टेजीर वचका म्हण तांणी निमगेल्यार हांव खंडीत तांकां एक पात्र तांगेले घोस्कर बरयता आनी परत फुडलें घेवन म्हळ्यार कश्ट जायना म्हणचें नवेन आयल्यार चिके कश्ट जाता सन्न सन्न पार्ट एक नाटक जेवन आमी स्टेजीर दाखोवन येता आनी म्हणटा म्हाका आनी एक वर्स म्हाका एक पार्ट दी ताका एक आश आसता वय नवें म्हूण आमी ताका एक तागेले घोस्कर एक बरयता ती तशी. आता GSB महिला मंडली हातूंत तुमी 4 वर्स उपाध्यक्ष आणि 4 वर्स कार्यदर्शी जावन तुम्ही काम केलां हाजे एक अनुभव कशें आशिल्ले. मस्त लायक आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक पाटी हुशार नाशी जालें म्हळ्यार मेल्ली म्हूण लिखिलें ते देवान की ते कुलदेवी माळशीन की म्हाका राखलें तेन्ना आमगेले ते मंडलीचे स्थापकाध्यक्ष शांती शेणै म्हणून ती प्रफुल्ल मायवरान म्हणटा तीन म्हाका घरले भशेन सवणी तुका तेंची मात्ते आयले तूं वीक जाता तूं आमगेले म्हळ्यार हांव ऑलरेडी मेंबर जाल्यार खंयचे चडक आनी वच्ची नाशिल्ले तीन म्हाका उपाध्यक्ष दिले ताका हांव म्हणलें म्हाका सनेग वतना संघ संस्थे बगी म्हाका तितली इंट्रस्ट ना म्हाका गोतू ना नाका म्हणटा सुमती प्रभू म्हणटाली तिका ती उपाध्यक्ष जावन आशिल्ली तूं आनी ती वट्ट कोण काम करा म्हणलें म्हगेलें एक वायल्ड अभ्यास कसो म्हणलें नुता बसता हांव जाल्यार म्हाका तूं एक पोस्ट दिल्लें एक सनी जबाबदार दिल्लें ताजे बगे हांव कितले जाल्यार फायट करता पडलें जाल्यार निश्ठूर जाता म्हळ्यार चंद जावं काम म्हण तितलें म्हगेलें उद्देश तें म्हगेलें काम पडोवन तें म्हाका सेक्रेटरी म्हूण दिल्लें सभा कार्यक्रम असो कसो जावं देवस्थाना कसो नासा म्हळ्यार आमगेले देवस्थाना मंडली ते पुरो हांव करता आशिल्ली वरलेले पुरो भजन आनी घेवन दुसऱ्या गांवां वता आशिल्ली म्हाका वचचें जायना म्हगेलो बामण बँक आशिल्लो तशें जेवन म्हाका वचचें जायना आशिल्लें. हांव हांगा देवस्थानाक चेडूवाक खेळ आनी प्रिपेर करचे की सभा कार्यक्रमाक एक वरमहालक्ष्मीनी जाता ताजी तयारी ताजी एक सांगचे की MC करूंक ते MC करचे पसून म्हाका कितलें धैर्य येयलें हरिकत करूं धैर्य येयलें तशें म्हणटा म्हाका GSB महिला मंडली मस्त म्हाका हें केलां म्हाका मस्त खूश जाला जाल्यार जीवन कशें करता म्हणून हांव थंय शिकिल्लो आसा म्हळ्यार लढाई सडाई ते पुरे कडेन नाशिल्लें उद्दाशील कडेन चिकोल आसता ते आमी कशी दांटून वचत म्हूण मस्त शिकिल्लें एक पाठ म्हळ्यार हांव तें म्हाका भारी खूश जाला. लायक म्हळ्यार देवान सन्निधीन तूं स्तोत्र सामगेलें बुधवार दाखोवन शुक्रार ताई तें शिकली मागीर शेनवार भजन आशिल्लें तें वता अशें न्ही मस्त एक अनुभव मेळ्ळो म्हणटा पळय तशें.
आणि तुम्ही 15 हरिकथ ते वर तुमगेले हव्यास म्हण हांव आयकल्या ते कशी सूरजल ते म्हळ्यार मिगेल भावाक 2 चल्लेची तांगेले आमी खंयचें एक फंक्शन केल्यार पळय रातीचें कोणबे जेवण म्हण करचें आसा तेन्ना लोक कसो म्हणटा म्हळ्यार तुमगेलो एक स्टेज मेळटा नवें आमकां एक चान्स दिया आमकां एक चान्स दिया म्हणटात थंय एक राम मंदिर आतां जाल्ना ते एक भटमामू वासुदेव भट म्हणून तो म्हणलो हांव एक हरिकथ करता म्हणून तेद्दा पसून आमकां हरिकथेची म्हळ्यार अच्युतदास मम्मान हांगा केल्लें आयकलींच विना आमकां तें कशें करचें न्ही म्हणून वतना पाप ताणें म्हणलें आमी ताका एक चान्स दिले कोणेय लोकांनी पळयली म्हळ्यार तांचें भजन आसता काण आसता म्हणटना लोकांक एक बोर जत्त की म्हण मिगेल मनाक पळयली तेन्ना अयो मिगेल भावान निमगेलें कशें जालां कसो आसलो ताणें मिगेलें निमगुचें आसा कसन रे हांव जाल्यार लायक करत आशिल्ली म्हाका कसलें तें तोंडायन की म्हळ्यार हांव खंयच्या आर्टिस्टाक तशें इन्सल्ट करना ते देवान मिगेल तोंडा दुखून हाडयली की कसं की मग ना नेक्स्ट 2 पुत्तल मुंजी वेळा तो मिगेले चॅलेंज गेले तूं कर का हरिकथा म्हणून जायतो म्हळ्यार अच्युतदास मम्माले सीडी गेले बरोवन घेतलें सांगता म्हणटा तो म्हळ्यार खाली बशेन मुंडास घालका शाल घालका ते पद्दती सोडूनच जेव म्हणून गेलो जायत म्हळ्यार हांव केल्लें ते कोण की पेपरार गेल्लें हांव केन्ना म्हणून कडेन म्हाका शिरवा आपयलें तशी हरिदांगा हरिद्वारा वतना ट्रेनर पुरा केल्लें सुमार लोकां रळणीवर ते भावूक जावन तेन्ना म्हाका धैर्य येयलें तेद नंतर हांव करता गेली हरिकथेचे पद्दती आनी पुरा तुम्ही आतां सांगले म्हळ्यार ते वेंडासांनी घालका म्हणून जाल्यार ही हरिकथ म्हळ्यार कसं रे म्हूण मस्त जनाक गोतना ना तांतू आसा पळय हरी म्हळ्यार देव कथा म्हळ्यार काणी देवल एक अवतारा काणेशे पुरो सैड उपकथे ते पुरो पळय सಣ್ಣ सಣ್ಣ अवतार घेतिल्लो आसा ते पुरो काणी आतां हांव एक पंढरी महात्मे म्हणत आसता ते पंढरी महात्मे म्हळ्यार पंढरापुराचो विठ्ठल ताका रायन कृष्णदेवरायले अळिया रामराय आसा पळय ताणें एक नमून सॉक्कर हाडून घेवन थंय विजयनगरा दवरलेलें भक्त भानुदासान आसा पळय तें तागेलें एक अन्नादकांनी पुरो सोणू ते देवाक उपास कशी तूं पंढरापुरा हाडली आतां जाल्यार विजयनगरांत पळय विजय गुडी आसा विजय विठ्ठलाल गूड आसा विठ्ठल ना ते म्हळ्यार ते भानुदासान व्हेलें असल पुरो काणी आतां माळशील काणी सांगतना माळशी कशी गोवा आयली तिका कोण भक्त तो माळा पयन तिगेल कशी एक हें केलां पुरो तसोच साकड विशय सಣ್ಣ सಣ್ಣ काणे मुखांतर ताका मध्य मध्य आमी भजन घालता ती मध्य मध्य जयकार घालता ती म्हळ्यार न्ही देवच्यान म्हणजे एक उद्देश ते हरिकथा म्हण जाला तशी आतां तुम्ही उपकथे म्हणून सांगली ती आमगेल खातीर एक उपकथे सांगचे जाता खाली उपकथे सांग उपकथे म्हळ्यार गणेशाय नमः माता महालसा देवै नमः लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः कृष्णाय नमः गुरुभ्यो नमः आस्तिक महाशयक एक विषय सांगचेक हांव आशे पावता कसन म्हळ्यार खंयची की एक काला घडटारी हे हरिकथा म्हणचे कळ्ळें म्हाका सोदून येताना हांव हे म्हगेले कुलदेवी महालसल कृपे म्हूण लेखता तेन्ना हांव सहाय घेतिलें अच्युतदास जिले सीडी ते आयकून हांव शिकिल्लें आसा पुरा जन हरिकथ म्हळ्यार बोरू म्हणटा ती कोणेय तरी चड उलयलें रे सूर जली गेल हरिकथा म्हणटा ती आनी कोणी तरी हरिकथ करता आसल्यार भितर येता ती एणकून घेवन वचून पुजेर आयले सै जेवणा वेळा आयले सै हरिकथ कसान आयकुचें असल एक भावन येयला आनी आतां तो सत्संग म्हूण करता ती हरिकथे म्हूण की मुंडास घालता ती शाल घालता ती चिटकी धरता ती बसतना म्हणटा ती हें हरिकथ न्ही हें सत्संग म्हणून असल एक कलेक असल परिस्थिती येवचें ना जे म्हणचे कारणांनी हांव अनेक विशय हांगा सोडलेलो आसा ते दिव्यात म्हूण म्हाका क्षम करता मिगेल माळशीन म्हाका क्षम करता म्हणटाचें आजी माघा मास लायक दिवस हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांतू मेघान म्हाका असल एक चान्स दिलेले आनी तिका आनी तिगेले सहायकाक हांव आभारी जावन आसा म्हणटाची भगवंता परमात्मान म्हणला की भगवद्गीतेंतू 9वा अध्यायांतू तूं पदे पदे मिगेल नाम आनी कीर्तन करी पदे पदे म्हाका नमस्कार करी निरंतर मिगेल ಹೆಚ್ಚನರಿ राबलेर तूं मिगेलो जत्तलो भगवद्गीतेंतू भगवत प्राप्ती साधनेंतू नवविध भक्तींतू ताळ ತಂಬುರಿ वाद्य मृदंगल ಒಟ್ಟು कीर्तन केलेलेंक विशेष एक अनुग्रह असं म्हणून घेऊन परमात्मान सांगितलं असं तशी जाऊन भगवंतल चिंतन करा भगवंतल कीर्तन करा परमात्माला ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸನೇ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಕತ್ತಿ परमात्माले ಕಿಲ್ कोण असं
कोणी तशी जाऊन तुमगेल योग्य ते समजावून स्नेहांश रूपारी दृढ भक्ती रे परमात्माक तुम्ही यचन केलेन जले रे तुमगेल सर्व पाप परिहार जाता गुत नाशी उज्जापण कशी लासून होत की परमात्मल ते ध्यान रे परमात्मल ते चिंतने रे आमगेल पाप पूर परिहार जाता जले परमात्मल दिकन वच्चे कशी तक साधने भक्ती बळे कसने ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಕ್ತಚಿ ಹಜಾರ್ ಖರ್ಚಿಲಿರ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ನಾವೇ 108 ಸುತ್ತ ಇರ್ತತಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂತ ಏಕ್ ಸುತ್ತ ವರಕೈತೆ ದೇವಲ್ಪ ಇಮ್ಮಣ ಅವಸನ ಕಿತಕ್ ಮಳೆ ಏಕ್ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾನ ಹಾಂ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಣ್ ಬಾಯರ್ದವರ್ಲ ಕೊಣಿ ಚೋರ್ ನೋಡ್ತಕಿ अनेक सुತ್ತ ಇರ್ತತಿ ಅವ್ ಬಿಗ್ಗಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಅವ್ ಗರಂತು गॅस ऑफ केला ते 108 सुತ್ತ गाणं कसं प्रयोजन जाता ताजे बदला भक्ती मळे कसं म्हणून एक सान उपकथे सांगून आ कथा लोक तुमका पनोरता एक पुरोहित आशिल्लो तो सांदपणो देवो धर्म पुरोहितपण हेंच तक वर्डीक गेली बार चेडू गेलीची ती बायल ते चेडू अंकनी घर पळोवंक नासले रे ओ एकदम पुरोहितपण देवाले देव घरा भितर पूजा असं पुरा करत आशिल्लो ते 3 दिसा म्हणटाक ताका खंयकी एक वच्चे आशिल्ले बायल्याक आपण म्हणालो मिगेल तुगेल चेडू पळयल्या म्हणके मिगेल एक देवाक तूं पळोवन घे 3 दिसा म्हणटाका म्हण तो गेला तो वसून जातरी एक दिवस पुणी ही देवा कुडा गेलेल ना वसून बागील काण पळयता सिंहासनार 100 इतली देवाल मूर्ती आशिल्ली ही चेडूव पळोवन घेवन आशिल्ली नवे वसरे गेली एक तोपा उद्दाक आनी एक टवेल हाडून देवाले धाडयले आनी तुमी पुरा अंत बुडकी मारनु नाव न्हू हे टवेलान आंग पुसोन तुमगेल स्थानाक वसून बैसा म्हण म्हळेली हिन भितर ते काम पुरत आनी करून चंदूकून बशिले तांकां कुंकुम उदबत्ती लावन फूल दवरून म्हळेली 12:30 टायम गेले रंदप जायना तेन्ना पासून तुमी हात बांदून तोंडार बोट दवरून बसका म्हण म्हळ्यार तिणें ते देवाक चेडू म्हणलें ताका देव म्हणची कल्पने ना जायत तशी गेल्ली वापस येताना तांणी रंदप घेवन आयली ते पुरत जेवण करून घेवन तांणी आयदन काल करतना कशे गेले अशी 2 दीस जाले तिका एक डावट आयले हांव दिल्ल्यान पुरो हे देव खाता ती पोट क्लीन करून घेना तूं पांय पोट्ट दुखयले मिगेल बामूण म्हाका मारना हे चेडू म्हणके तेणें केले म्हण हेर दीस वचून म्हणटा हांव तूं दिल्ल्यान पुरा तुमी खाता ती तुमी पोट क्लीन करा ती टॉयलेट वचना ती तशी जाल्यार पांय पोट वायट जालें मिगेल बामूण म्हाका सवता न्हय ताका हांगे एक पॉय दवरता आनी एक बोड्ड दवरता तुमी पांय भितर तुमगेलें पोट क्लीन करून जाल्यार हे बोड्डेनूय तुमकां मरता म्हण बागील घाल चमकली हेर दीस म्हणे ते आमी रागार सांगचे हार्मोनी तबले वट सांगतना हेर दीस तो पुरोहित येता बागील काडका जाल्यार ही कसन म्हणटा म्हळ्यार तुमगेलो देव कसलो दिल्ल्यान पुरा खाता पोट क्लीन करून घेना म्हणटाना ताका विचित्र जाता हे कसन सांगता हे म्हूण घेनो आतां हांव आयला नवे तूं वसा हांव पळोवंक येता म्हूण सुचीर भूत जावन तो देवा फुडो बागील काडटाना ते बायलेन दवरलेले हाळे मात्र न्ही सगळे देवा कूड मुत्तू रत्ना हवळा वज्रन बोरून घेतील की तो देवाले मागता देवा हांव सांदकून तुगेले सेव करता आयला मिगेल बायलेन 3 दिसा भक्तीक तूं मेचवेल वे म्हण हें भक्ती हांव सुमार कडेन ही काणी सांगिल्ली आसा कसलें म्हळ्यार आमगेली भक्ती जागृत जावं म्हण भक्ती म्हळ्यार कसो म्हण वतना म्हणटालें हांव हें काणी सांगिल्ली तूं बशीन कडेन एक स्मरण भक्तीर केल्ली म्हण जाल्यार तीच भक्ती देवालें स्मरण केलें आमकां कितलो व्हड डॉक्टर जावं कोणें जावं फस्ट कसन म्हणटा आमगेले प्रयत्न आमी करता ते मागीर देवाल इच्छें म्हण ते देवाले आमकां येवका जाल्यार असन सकाळ आयकूंक सत्संग हे उपकथेक हांव ते काणी शिरसिता वता ते सांगचे तितलो अवकाश हांगा ना अनेक फावटी अवकाश मेळ्ळ्यार हांव पुरो काणी सांगता तेन्ना पासून हाका मंगल संग्या लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद भारी लायक जालें वय म्हाका एक लायव्ह ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें आयकूचें थँक्यू सो मच वेलकम ते पुराजनक याना ते म्हणे तिथे रूच आशिल्लें मात्र होची म्हणटा कोण ब्रह्म एक पाटी कली कापन म्हणटा की तूं वच बुलोकाका पुरा काल जाला तुगेल काल म्हण तेन्ना तो म्हणटा हांव वचना बुलोकान तूं दानी आसती भक्तरू आसती आनी सत्पुरुशर पुरो आसता आनी एक पाटी दोळ सोळ्ळे हांव मरनावे हांव वचना म्हणटा तेन्ना तो ब्रह्म म्हणटा वस तूं केन्ना पांय दवरता पळय तेन्ना तुगेलें म्हणके तांणी परिवर्तन जाता ती जाल्यार ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು म्हणटा पळय तांणी मात्र दैव भक्त दानी सत्पुरुश आसा तांगेल सुद्दां तूं वचूं नाका म्हण तुका ते रुची लागली म्हळ्यार ते 10-12 जाणांना तुवें एकली म्हण हांव लेखतास थँक्यू माय
आता तुम्ही तबला हार्मोनियम आणि पुरा म्हणली ते हरिकत सांगता आणि कंचे म्हणे इन्स्ट्रुमेंट्स आणि कसं यूज चड म्हळ्यार चिटकी ते मारता पळय तें आनी एक ताळ ते दोनूय इम्पॉर्टंट. मागीर हार्मोनी तबली म्हळ्यार आमी भजन सांगतना आनी आमगेले ताळ एक चिके रेस्ट मेळो म्हूण ते दोनूय जेवका म्हणना ते आमी हाडचे. आतां परत ऑर्केस्ट्राचे परत घेवन वता की तें म्हाका हांव फुडेंच आतां आमगेलें नाटक जलेरीची ते थर्माकोल सेटींग न्ही परदू तांडूच पळय ते कसले म्हळ्यार ते परदू पळयले कुळले हॉंग नाटक असो म्हण ते सायड विंग्स सकट पळयतना ते आमगेले परंपरे ते आतां ते सुलभ जेवचे ते पुरो करता सेटींग आमगेले दाल मनशां ना ते सेट पुरो करूंक म्हण आमी एक स्क्रीन बॉय आसा तांडूच्याक तशी आमी ते चलोवन घेवन व्हेला मुंडासू हें शाल तितले चिटकी. आणि हे हरिकथे म्हळ्यार एक कालवधी म्हणून कसं नाही अस की हे इतले टायम म्हणून तें तुका हांव सांगता जाल्यार म्हाका बेजार येता कित्याक म्हळ्यार देव केन्ना सनातन ताका आदी ना अंत्य ना कितले जाले सांगता आतां पळय तूं एक निमिश उरले निमगेले हांव 100 सांगलें तशी देवाले विशय सांगतना आमी तांतो मग्न जाता ते जाल्यार करतलो म्हणटा निमगिताना म्हणटा कितले घंटेचे हाडून हां 1 घंटेचे म्हाका कडेन आपयलें कितले घंटेचे हरिकथा 1 घंटेचे ते कारार तूं म्हणलें म्हण कारार बसली कुडले म्हणटात मागीर चिके 3/4 घंटा करूं जाता की हां ओके म्हण आमी ते हार्मोनियम म्हणटा तबला म्हणटा प्रॅक्टीस करता पळय तांकां कशी सांगचें हांवें हां जायत स्टेजार बसले मागीर 1 अर्द घंट्यान करयत ती अशें म्हणटाना आमगेले तदली बदली जाता पद एक कडेन वता काण एक कडेन वता कडे चिक्के वेळ जालो एक अर्द घंटे पशी 5 निमिश मागीर रबयत की खंय राबोवचें खंय झेंडू करचें असल परिस्थिती हांव 1 घंटा म्हण दवरला कडे तांगेले तशी करचें. आता नाटक ನಾ ಬರೋಚೆ ನಿಮಿತ್ತಿ ನಾ ಹರಿಕತೆ ನಿಮಿತ್ತಿ तुमगेल जीवनांत कसं एक बदलावणे आयला हां मस्त जाला म्हळ्यार म्हगेलो बाब म्हणून सिंडिकेट बँक आशिल्लो स्टाफ सुधाकर पै मुंडाशी सुधाकर पै म्हण तूं निमगेल ताका सांगता हांव तांणी म्हाका फस्ट एनकरेज करना आशिल्लीची पेपरार घाल्यार वरकी तांकां एक नमुनो कोप येवचो आशिल्लो म्हळ्यार तितले तांकां ते ना तितले रुची गोतना ते रुची गोत आशिल्ल्या मात्र आतां नाटक म्हळें तो KR पै नाटक करतना आमकां आपयत आशिल्लो यो म्हणून आनी म्हाका सोणा आशिल्लीं नाका तूं नुतबीस पुरो नुतबीस म्हण जाल्यार आमकां शिकिल्लें हांव BA B.Ed जालें हांव जॉबा वचे आश करलें घरकांडे ट्युशनांनी परत दिता आशिल्लें जाल्यार म्हगेलो बामणा इश्ट ना भायर वचून दुसऱ्या लंडरांनी काम करचें इश्ट ना हक्क पुरो म्हाका एनकरेज करना आशिल्लीं तांणी कडेन गांवतुल्यान पुरो सांगून यो तुगेलो बायले इतलो टॅलंट आसा म्हणटरी म्हाका फुल ताणें एनकरेज केला ताणें 2 वर्सां जालीं गेल्ली जी तशी असन सकट म्हगेलो संवसाराचें मस्त असो सांगूंक गेल्यार सो एनकरेज मस्त ना म्हळ्यार हांव एक नमुनो एक्सप्रेस बस वता आसता ताका एक ब्रेक म्हणचे जेवको न्हय सो हांव बामणान सांगलें म्हण की आयकत आशिल्ली रोवणपणी वता आशिल्ली म्हाका ते एक नमुनो इंट्रस्ट आसता तशी वता आशिल्ली मागीर मस्त प्रोत्साह दिलो म्हाका स्क्रीन वरके तांडिता आशिल्ली स्क्रीन बॉय ना जाल्यार अशी प्रोत्साह स्कुलार तूं आमगेले पुरो मावळ बच्चे सोयरीक सगळे आसतना आमगेले म्हणयता पुरो जन कलाविद हे सायन्स लोक म्हणटा ती भितर संबंध केले चेडूं उपरांत अंगविकल जाता म्हणून जाल्यार आमगेले आनी एकली पूण अंगविकल नाची एकले पशी एकले बुदोवन तूं म्हगेले हांव न्हू आनी म्हगेले बाप्पा विवेका हायस्कूल कोर्टा थंय चॅम्पियन तांणी म्हगेले अण्णा भयणी ते चॅम्पियन म्हगेली आनी अम्माली भयण वरके ते कोर्टा हायस्कूल आशिल्लें आमकां चेतन हायस्कूल जायनी आशिल्लें तेन्ना आनी म्हगेले आनी एक अण्णा भयणी ती प्लेबॅक सिंगर खंय तरी नाटकांनी जाल्यार तिका आपयता आशिल्लीं अशी आमगेले कलाविद जाले एक फॅमिली म्हणयत हे बामणा घरचे तितकी गोत ना न्हय तशें जेवन तांणी मोजे न्ही आतां पुरो जन म्हगेले बायल चेडूं जेवं तांणी पुरो जनान तूं पार्टिसिपेट आणि आजकाल हरिकथे म्हणल्यार मस्त उणी जाता असं म्हणून म्हाका दिसचें ते एक हरिकथ म्हणचे कशी आनीक मस्त आमी इम्प्रूव करूं नाटक जो हरिकथ जो ताका कशी आनीक एक ताजे एक ऑपॉर्च्युनिटी उणी जायना अशी कशी पळोवं येता ते कशें म्हळ्यार तुका इंट्रस्ट आसका एक आनी हरिकथ म्हणजे कसं न्हय ते देवस्थानान तूं जेवका देवस्थानाक तुमगेले कसन फंक्शन स्टेज आसले रे जेवन तुमी आपोवक कोणाक एक भजनेचें एक हरिकथेक आतां तशी जाताना पुराण डॅन्स सीडी गेलचे डॅन्सनांचे ते हरिकथे कोण आयकता तुका रूच तुगेले घरकडेन रूच आसल्यार मात्र तुका ते हांवचें हां म्हण दिसता ना जाल्यार तेका सकी म्हणटा बांदला शाल घाला नाका म्हणटा आतां चेडूं ते गोतू ना हांव ते सावथ स्कुला एक केलेलें गव्हर्मेंट स्कुलान तो टिचर्सान म्हळेलें चेडूं एक ज्ञान येवो म्हण
ते चेडू म्हाका पळयता ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ म्हणून ಡ್ಯಾನ್ಸ್ म्हणून ತಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತಂಗೆ ಕತೆ ಮಾಡಕಸನ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತು ನಾ ಜಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಗು ನಾನು ದೇವ್ರದ್ದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ तुमक प्राईज दिता हांव तुमकां प्रश्न निमगिता मागीर प्राईज दिता असं कड म्हणू नेक्स्ट हांव दोनी पार्टी करतना मुखार येवन बसलीं चेडू म्हळ्यार प्राईज दिला हांव तांकां बुक्स पेन चॉकलेट असन पुरा ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ವಸೂಲ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ವಸೂಲ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸर म्हणजे प्राईज मेळटा म्हणटा चेडूवाला इंटरेस्ट आसा आमगेले रक्तगत जावन आसा आमी ते जागृत करना ते घरले सांगना ते तशें जावन ते आमी अशें केल्लें जायत की म्हण खंय तरी आपयताना तुमी अर्धा घंटो एक अवकाश दिया आतां नाटकाक तशी पळय नाटक म्हळ्यार सुलभ ना ते मस्त एक तूं म्हळ्यार म्हणके आर्टिस्टा बट कोरका काणी बरोवप आमगेले स्क्रीन ते स्क्रिनाचेर सांगता मेकअप मॅना सांगता म्हणटना आमकां आमगेले बामणान 2 वर्स जाले 1 वर्स हांव खंय तसने घेवन गेल्लें ना कडेन म्हगेले फ्रेंड्सान प्रमाणे तूं उरलें पडटा तशें करून म्हणजे तुगेलो केन्ना टॅलंट आसा की तूं दाखोव का म्हणटना आमकां बारकोर आपयली बारकोर आपोवन ते पट्टाभी रामचंद्र देवस्थानान तूं थंय मोहनदास कामत म्हणून तो कसलो एक एनकरेजर म्हळ्यार तागेली धूव भरतनाट्य कलाविदिके तशी आमकां आपयले इन्विटेशन आनी पुरा प्रिंट जाला पुरा जन तांणी वांटून जाला भाय नाटक म्हणटाना आज म्हगेले मेकअप मॅनान फोन रात्री 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕೊರೋನಾ ನಂಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ कसं कोर का आमकां दलमनशाल बोल ना वतल ना आडतल कडेन हांव ते मुंडाशी देवदास पैक निमगेलें तो म्हणलो मॉस्कनी बांदून तूं स्क्रीन एक बांदून यो म्हण सांग म्हणलो जायना चिच म्हगेले हात पाय पुरो पळो वयना तागेले प्रॉब्लेम ताका सांगून येयनी न्हू ते म्हणले कडेन भाशाले गेली हांवूय स्क्रीन पुरो रिक्षार घेवन येयली ताणें पाप ते कामात मम्मान ते बांदून आनी आमकां हेल्प केल्लेलेच पळय ते जिवान तूं हांव उडगासोण एक चेन्नईन तूं एक आमकां बारकोर तांणी एक दिल्लेलें तसले एनकरेजर असले रे खंडीत हें 2 केलें व्हरता म्हण म्हगेल्या मनांत आणि कसा पुरा काम करका म्हूण आसा ती तुमगे मनांत कसन मुखार वय मुखार निज जेवण हांव सांगता म्हगेले देह मंतर जाला मन आनी 15 वर्स आनी कसं नाका म्हूण सद्या म्हळ्यार आमकां वेदीक केन्ना मेळना की आमी करून कसोच प्रयोजन जाता बरोवचें उडोवचें म्हाका तो पनवाराचो ज्ञानदेव मल्ल्या म्हणून कसं दिल्यार तो पाप प्रिंट करता तेच न्ही काशी हो आनीक म्हयने येता न्हू ते बुक केन्ना येता केन्ना वजूचें म्हणचें जाल्यार बरोवचें मात्र हांव एक सवण आमगेले ते उसरो म्हणटा ते पुरो जनाक हांव हें एक निमगूच आसा तुमगेले संदेश कसो आमगेले विक्षकांक संदेश म्हळ्यार हांव विक्षका सांगता थोडी न्ही हांव बांयची बेबो म्हळ्यार म्हाका समुद्र कसो म्हण गोतना हांव कसो एक संदेश दिवचे 7 दीस तांणी कोणी दिल्यार हांव घेयना विना हा जाल्यार एका सांगचें म्हळ्यार एक कोण हें करता साधन करता तांकां एक लायक जाल्यार एक वेदीक दिया पळया लायकस की ना म्हण एक पाटी पळयलें कळटा न्हय तुका आंब सुकी गोड पळोवका जाल्यार एक पीस पूण तूं खावका न्हय तशें करा आनी एक आर्टिस्टांक एक एनकरेज करा देवाल एक करा म्हणून हरिकथे प्रकार सांगचे जाल्यार देवा मुखार कोणीय ना तागेली इच्छा अशी आमकां कसनय जायना तशें जेवण देवाल करा हेंची म्हगेलो संदेश तुम्ही लायक संदेश दिला आणि तुम्ही आणि मुखार करचे कामान परत तुमकां यशस मेळो म्हणून हांव हारयसिता तशी आमगेल कार्यक्रमाक आयलेलेक तुमकां धन्यवाद तुमकांय सगळे कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्राक आनी तुका मेघा तूं छंद करून केला म्हाका भारी खूश जाला तुकाय धन्यवाद सगळ्याक नमस्ते तशीच हे कार्यक्रम पळयलेले सक्कड विक्षकांक धन्यवाद देव बरें कर